नमस्कार. गोवा टुनाइटात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. अयोध्येत रामलल्लाचे कार्यशाळेतले मूर्तीचे दर्शन, फोटो सोशल मीडियार व्हायरल. प्राणप्रतिष्ठेक उरले 3 दीस. देश विदेश राममय. अयोध्येत गर्दी करू नकात, योगीचो उलो. मर्जीच्या अधिकाऱ्यांक मुजतवाड दीत राविल्ल्यान प्रमोशनाक राविल्ल्या अधिकाऱ्यांक फटको. प्रमोशनात चुकली. पात्र नाशिल्ले खुर्च्यो तापयतात. खात्यांनी कुजबूज. खासा रिपोर्ट. आप इंडी आघाडीचो भाग. गोयचे लोकसभा उमेदवार सीट शेअरिंगा उपरांतच दिल्लीचो मुख्यमंत्री आपाचो मुखेली अरविंद केजरीवाल बाणावले सभेत उलयलो. आपाची दोनापावलाय सभा. पर्यटन खात्या वतीन 19 फेब्रुवारीक शिवराज्याभिषेक सुवाळे. दिवचले मुखेल सुवाळो. हेर 6 शारांनी कार्यावळी. पालिका ग्रांट्स. कार्निवाल 10 ते 14 फेब्रुवार. शिगमो 26 मार्चा सावन. दाबोळे एकता वाड्यावेली 6 घरां चोरांनी फोडली. कांय दिसा फाटी एकलो फकीराचे कपडे घालून दरेकल्याच्या दारार भोंवतालो. तो रेकी करून गेला आसुये. लोकांक दुबाव. डान्स बार तोतिया उणे जाल्ल्यान कळंगुटे म्हयनोभर मारामारीची प्रकरणां ना. मायकल म्हणटा डान्स बारना कन्सेंट टू ऑपरेट दिवं नाकात. तोतियाक फायन वाडयात. आणि फुटबॉलाक 6 कोटी दिता म्हण बजेटात सांगले. दिले 12 लाखच. सरकारान तेको दिवचो. ग्राउंड दिवचे. जीएफडीसी जीएफएत विलीन करात. अध्यक्ष कायतान मागता. अयोध्येत रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेक 3 दीस उरल्यात. गर्भकुडीत मूर्ती बसयल्या. मूर्तीचे कार्यशाळेतले फोटो भायर सरल्यात. मूर्तिकार अरुण योगीराजान कोरांतिल्ली 5 वर्साच्या रामलल्लाची 51 इंच मूर्ती सोशल मीडियार व्हायरल. मूर्तीचे नेत्रदर्शन प्राणप्रतिष्ठे उपरांतच पुराय देश राममय. मुख्यमंत्री योगी म्हणटा अयोध्येत गर्दी करू नाकात. अयोध्येत रामलल्लाचे प्राण प्रतिष्ठेक 3 दीस उरल्यात. पुराय देश राममय. रामलल्लाची बालपणाची मूर्ती. तो जेन्ना 5 वर्सांचो आशिल्लो तेन्नाची मूर्ती राम भक्तांक पळोवंक मेळटली. हे मूर्तीचे फोटो सोशल मिडियाचेर व्हायरल. मजगती प्रभू रामाचो जीवन प्रवास दाखोवपाक अयोध्येत 500 परस चड पुतळे देखावे तयार केल्यात. अयोध्येतले हे एक मोठे आकर्षण. ते वटेन प्रधानमंत्री मोदीन प्राण प्रतिष्ठेचे फाटभुंयेर यजमान म्हूण खर उपास धरला. मेळ्ळा ते म्हायती प्रमाण तो जमनीर हातरून घालून न्हिदता. आडसराचे उदक पिता. प्राण प्रतिष्ठा जाय मेरेन ताचो यम नियम पाळून 11 दिसांचो उपास. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकार पब्लीक इंट्रस्टाचे रजाव दिवन अधिकाऱ्यांक सेवेत एकसारखो मुजतवाड दीत आशिल्ल्यान प्रमोशनाक राविल्ल्या अधिकाऱ्यांचे हुमकळे. पीडब्ल्यूडीन प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक 2 खेपे, 3 चीफ इंजिनियराक एकदां मुजतवाड दिल्ल्यान सकयल्ल्या सगळ्यांक प्रमोशनां चुकली. पात्र नाशिल्ले कांय अधिकारी खुर्च्यो तापयतात म्हण कुजबूज. खासा रिपोर्ट. तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे एक्सटेन्शनाक तुमचो विरोध आसा. एक्सटेन्शन दिवचें न्ही गव्हर्नमेंटान. सरकारी खात्यांनी कांय अधिकाऱ्यांक पब्लीक इंट्रस्टाच्या नांवान रिटायरमेंटा वेळार सेवेत मुजतवाड दिवप नित्याचेच जाला. मात ताका लागून सकयल्या अधिकाऱ्यांचे बरेच लुकसाण जाता. सध्या पीडब्ल्यूडी तेंच जाला. पीडब्ल्यूडीत प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक 2 फावट मुजतवाड. दुसरी मुजतवाड ह्या जानेरा सावन सुरू जाता, फुडल्या जानेरात सोंपता. ह्या मुजतवाडीक लागून चीफ इंजिनियर अमर वझरानी पीसी पद चुकले. तो निवृत्त जालो. पीसी सकयले संतोष मापणे, ऑदेट डिसिल्वा आनी एलन परेरा ह्या चीफ इंजिनियरांक सरकारान मुजतवाड दिल्या. ह्या निर्णयान किशोर कोलवाळकर, साधना बांदेकर
नितीन नेवरेकार, आत्माराम गावडे आणि प्रसाद पानंदीकर हे सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर पदा वयल्यान चीफ इंजिनियर जावपाक शकना. जो मेरेन मुजतवाड मेळिल्ल्या अधिकाऱ्यांचो टर्म सोंपता तो मेरेन हे अभियंते निवृत्त जावपाचे. पीसीई निवृत्त जाले उपरांत चीफ इंजिनियराक पीसीईचें प्रमोशन मेळटा. चीफ इंजिनियर निवृत्त जाले उपरांत सुप्रिटेंडिंग इंजिनियराक तें पद मेळटा. वयल्या कांय मोजक्या अधिकाऱ्यांचे मुजतवाडीक लागून सकयल्या सगल्यांचे प्रमोशनाचें टायमींग चुकता. 30-35 वर्सां सर्वीस करून निमण्या वेळार फावो तें पद मेळना म्हूण अधिकारी निर्शेल्यात. हांव जर एक्सटेंशन घेता जाल्यार म्हाका लज दिसपाक जाय ती की बाबा हांव त्या डिपार्टमेंटान परत त्या म्हाज्या कलिगाचेर अन्याय करून हांव कसो बसतलो काय म्हणून. तर आमी म्हणटा बाबा ना कोण तरी बरो मागतो आसा कोणाचो मंत्र्याचो आसतलो आनी कितें जाल्यार हांव म्हणटा कितें की तांकां ओएसडी म्हणून दवरा तुमी, पूण हे बंद करा आनी हो आमचो तुमी स्वयं सोडूंक दिवंक नाका. आमकां सगळे कडेन एक खतखत निर्माण जाल्लो आसा एक्सटेंशनाचो. प्रमोशनां कितकीशीच करपाची डिपार्टमेंटांनी आसा. पोस्ट म्हणटा सगळे लॅप्स करता कित्याक हे कारणाक लागून आनी एक 2-2 वर्सां दिल्ली आसा हाडी. फॉर एक्झाम्पल आमचे केटीसी डिपार्टमेंटान घाटे आसा, म्हाका दिसता तो रिटायर जावचोच ना, वयचोच ना. पीडब्ल्यूडी पार्सेकर आसा. प्रश्न फक्त एक्सटेंशन आणि प्रमोशनाचो ना, कांय पदांचेर पात्र नाशिल्ले अधिकारी बसल्यात म्हूण खात्यांत चर्चा चल्ल्या. सिव्हिल इंजिनियरिंग डिप्लोमा केल्लो खात्यांत कार्यकारी अभियंतो पदा मेरेन वचपाक शकता. डिग्री केल्लो इंजिनियर त्याचे वयर एससी, सीई, पीसीई मेरेन वचपाक शकता. सिवरेज महामंडळांत मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हूण पद आसा. नेमा प्रमाण त्या खुर्चेर सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर वा चीफ इंजिनियर बसपाक जाय. सध्या कार्यकारी अभियंतो निवृत्ती पार्सेकार MD म्हूण पदार आसा. तो पीसीई उत्तम पार्सेकाराचो भाव. नेमा प्रमाण सिव्हिल इंजिनियरिंग डिप्लोमा केल्ल्याक वा कार्यकारी अभियंत्याक ते पद दिवपाक मेळना. हे पोस्टिंगूच नेमाक धरून ना तरी दुरुस्ती जायना म्हूण खात्यांत चर्चा. पयलेच फावट PWD खातें मुख्यमंत्र्या कडेन आसा. आतां खात्यांतल्यो चुकीच्यो गजाली जाग्यार पडटल्योश्यो दिसता अशें कांय अधिकारी नांव सांगपाचें ना ह्या अटीचेर प्रुडंटा कडेन उलयले. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. आप इंडी आघाडीचो भाग गोंयचे लोकसभा उमेदवार सीट शेअरिंगा उपरांतच बऱ्या फुडाऱ्याक इंडी आघाडीक मतां दियात म्हण आपाचो मुखेली दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाचो बाणावले सभेत उलो. सभेक पंजाबाचो मुख्यमंत्री मानूय आशिल्लो. आपाची दोनापावलाय सभा जाली. गोंयांत बीजेपीक पर्याय ना म्हण तांकां मतां पडटा. केजरीवाल उलयलो. आप इंडी आघाडीचो भाग गोयचे उमेदवार सीट शेअरिंगा उपरांतूच. दिल्ली के अंदर लगभग 550 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के कोने कोने में किए हैं और मान साहब अभी बता रहे थे 26 जनवरी के बाद पंजाब में 800 मोहल्ला क्लिनिक, नेबरहुड क्लिनिक पूरे पंजाब के अंदर कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक हो जाएंगे एवरी 3 और 4 किलो. मेरे को जब पता चला वेंजी ने यहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया तो मुझे लगा यार हमारी तो सरकार ही नहीं है गोवा में, इसने मोहल्ला क्लिनिक कैसे खोल दिया. तो पता चल रहा डोनेशन से खोल दिया. आई वॉज वेरी सरप्राइज. और अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं इसमें हमारा इंडिया अलायंस बना है नेशनल लेवल के अंदर इन विच वी आर इन अलायंस विद कांग्रेस एंड मेनी अदर पार्टीज. तो गोवा इज ऑल्सो ऑन द टेबल. वी आर डिस्कसिंग गोवा ऑल्सो. तो जो भी डिस्कशन होगा, जो भी फाइनली डिसाइड होगा उसके हिसाब से आप इंडिया अलायंस को जिताइएगा. सोच सिर्फ अरविंद केजरीवाल की हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती. बाकी सब नफरत की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं. आम आदमी पार्टी है जो हॉस्पिटल की राजनीति करती है, स्कूलों की राजनीति करती है, बिजली की राजनीति करती है, पानी की राजनीति करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की राजनीति है. तो ये सब हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी की सोच का असर है. आपाची दोनापावलाय सभा झाली. एक अभी हम पुराने कैंडिडेट्स के साथ बात कर रहे थे तो बहुत सारी ज्वाइनिंग्स भी होनी चाहिए. ज्वाइनिंग स्टेट लेवल पे भी होनी चाहिए, लेकिन हम जब भी ज्वाइनिंग की बात करते हैं हम सोचते हैं कोई बड़े लीडर को ज्वाइन कराएंगे, बीजेपी से ज्वाइन कराएंगे, कांग्रेस से ज्वाइनिंग का मतलब केवल बीजेपी और कांग्रेस के लीडर्स की ज्वाइनिंग नहीं है. 2 किस्म की ज्वाइनिंग इंपॉर्टेंट है. एक वो ज्वाइनिंग है जब लोग आम आदमी पार्टी की तरफ देखते हैं तो वो फ्रेशनेस देखते हैं, फ्रेश एनर्जी देखते हैं. ये जो पुराने नेता हैं दूसरी पार्टियों के अंदर, इनकी दुकानें बंद हो चुकी है, फूके हुए कारतूस हैं.
उनको अगर आप अपनी पार्टी के अंदर लेके आओगे, पीपल विल से अरे ये तो वही वहां से यहाँ आ गया, उससे कोई फ्रेश एनर्जी नजर नहीं आएगी। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बजेट सर्वसमावेशक लोकांक मानवपा सारखो जावचो म्हण मुख्यमंत्री सावंत जाळवणदारां बरोबर बसका घेत आसा. लोकांकडच्यानूय सुचोवण्यो मागयल्या. लोकांनी तांकां बजेट कशें जाय तें सरकाराक कळोवचें म्हण मुख्यमंत्र्यान वेबसायट पेज केल्या. goaonline.gov.in बजेटाचेर सुचोवण्यो करूं येतात. मुख्यमंत्र्याचो उलो. अंदू पर्यटन खात्या वतीन 19 फेब्रुवाराक शिवजयंती आनी शिवराज्याभिषेक सुवाळे मोठ्या दबाज्यान मुखेल सुवाळो दिवचले. हेर 6 शारांनी खासा सांस्कृतीक कार्यावळी. पालिकाक दरेकी 5 लाखांचे अनुदान. अंदू कार्निवल 10 ते 14 फेब्रुवार. मात कार्यावळी 9 तारखेसावनूच सुरू. शिगमो 26 मार्चा सावन. शिगम्याच्या इनामांचो आंकडोय वाडयला. छत्रपती शिवाजी महाराजाचो आणि पूर्ण काणी ती पूर्ण म्हाका ते दिसा 19 फेब्रुवारीक आमची सांची बिचोलेम मतदारसंघात जातली. बिचोलेम तालुकान आमी थंय करतले, विच विल बी द मेजर वन एज फार एज छत्रपती शिवाजी महाराज स्टोरी गोज अँड द फेस्टिवल गोज. सो थंय मनयता आसतना आमी बिचोले सोडले जाल्यार पणजे, मडगांव, म्हापशा, मोर्मुगांव, पोंडा आनी सांखळे ह्या 6 स्थानाचेर शिवजयंती मनोवपाक आमी म्युनिसिपल काउन्सिलाक सपोर्ट करतले. अँड वी हॅव आस्क्ड देम टू डू देयर बेस्ट to give a proper tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj in the 350th year of his coronation. Onu आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे बोलून इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि प्राइज मनी हॅड टू बी रीलुक्ड एट, आणि ताच्या खातीर आज आम्ही अनाउन्स करता आसतना तांच्याकडे चर्चा करून तांची कळ समजून, कित्याक रोमटामेल बी म्हणले जाल्यार खुबशे भुरगे, खुबशे युवा पिढी पार्टिसिपेट जातात आणि तांकां शेवटी हेज्या व्हडले रोमटामेल करून समज प्राइज मेळूं न मेळूं, वी ऑलवेज कन्सिडर पार्टिसिपेशन टू बी द क्रायटेरिया to ensure that you come with that showcasing of your culture. ताच्या खातीर फोक डान्स, चित्ररथ, रोमटामेल आणि इंडिव्हिज्युअल फॅन्सी ड्रेस प्राइजेस आमी सगळे रिवर्क केल्ले आसा. कार्निवल आमी 10 तारखेक सुरू जातलो पणजे, 11 तारखेक मडगांव आसतलो, 12 तारखेक वास्को आसतलो आणि 13 तारखेक म्हापशा आसतलो. हे 4 दीस आमी कार्निवल मनयतले, स्टार्टिंग फ्रॉम पणजे, मडगांव, वास्को आणि म्हापशा. आणि लास्ट इयर प्रिकर्सर इव्हेंट कसो परवरी जो केल्लो तो 1 दीस पयलीं जातलो. सो इव्हेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 9th अँड गोज अप टू द 13th आणि 14 तारखेच्यान लँड पिरियड सुरू जाता. डान्स बार तोतिया उणे जाल्ल्यान कळंगुटे म्हयनोभर जाली मारामारीची प्रकरणां ना. आमदार मायकल सांगता. डान्स बारना कन्सेंट टू ऑपरेट मागता. तांचे कांयच सारखें ना, तांकां परमिशन दिवं नाकात. तोतयांक फायन वाडयात म्हण लोबो सरकारा कडेन मागता. कळंगूट वाठारांतल्यान 95% तोतयां खंय गायब. खुबशी सो कॉल्ड डान्स बार्स म्हणटा ती बंद जालेल्या, हे टाउट्सूय सारके 95% कमी जाल्यार म्हणल्यार जाता. 95% ना. चीफ मिनिस्टर शूड इमिडिएटली इन्क्रीज द फायन. जे इलिगल टाउट्स आहा तांकां जो तर फायन 2,500 रुपया आयज वा 2,000 रुपया, ती 10,000 करची, 15,000 करची, 20,000 करची. सो टाउट्स तुका इलिगल आसचेच ना. ह्या 1 म्हयन्यान कलंगुटान ट्युरिस्टांक मारिना पळय ते अशें एक हें जालां. म्हणजे आदी झगडी चालूच आसताली, ट्युरिस्टांक मारलो आनी खंय मारप जाताले. हे सगळे डान्स बाराचे भायर. आणि आता भरपूर दबावय घालपाचो प्रयत्न चालू आहा. वेगवेगळ्या लोकांचो दबाव घालपाचो प्रयत्न चालू आहा की आमकां कन्सेंट दिया म्हणून टू ऑपरेट. तेंचे कडेन कन्सेंट टू ऑपरेट फ्रॉम गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड नासले. तांकां ऑपरेशन करपाक दिवचें म्हणून अशें तेंच्यांनी मागलां. पूण तेंचें कांयच सारकें ना. तेंचें जे कन्स्ट्रक्शन आहा तेंच इलिगल आहा. हायकोर्टान हे सरकाराक सांगलेलें आहा, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय सांगलेलें आहा, तेंचे कडेन लायसन आहा पयलीं पळय कन्स्ट्रक्शनाचें, ऑक्युपन्सी आहा पळय. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता हे सगळे हे इलिगल एक्टिविटी बंदूच उरपाक जाय. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन 9वेक तशेंच 2025-26 ह्या शिक्षणीक वर्सा 10वेक कोडिंग आनी रोबोटिक्स विशय सुरू करतले म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता.
एस्ट्रॉनॉमीचे धर्तेर हे विशय खंय लागू जातले. मार्क्स न्ही 10th आमी सब्जेक्ट लायतले कोडिंग आनी रोबोटीक म्हणजे फुडल्या वर्सा 9th आनी ताज्या फुडल्या वर्सा 10th जसो एस्ट्रॉनॉमी सब्जेक्ट आमी लायलो पयलीं ऑन द सेम वे आमी कोडिंग आनी रोबोटीक सब्जेक्ट पयलीं शिकवले. दाबोळे एकता वाड्या वयली 6 घरां चोरांनी फोडली. एका घरांतले सुमार 11 तोळे भांगर आनी पयशांचेर हात मारलो. बाकीच्या घरांनी व्हडलेशें लुकसाण ना. कांय दिसां फाटीं खंय एकलो फकीराचे कपडे घालून लोकांच्या दारांनी भोंवतालो. लोकां कडेन चपाती मागतालो. तो रेखी करून गेला आसूये म्हण थळाव्यांक दुबाव. गोंयांत चोरयो वाडटात. एकता वाडो दाबोळे चोरांनी 6 घरां फोडली. कांय दिसां पयलीं खंय फकीराचो वेश करून कोण तरी भोंवतालो. तो रेकी करून गेलो आसूयेत म्हणून थळाव्यांक दुबाव. तो खंय फक्त खावपाक रोटी मागतालो. जवारी का रोटी दो, जवारी का रोटी दो। हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि उसने नजर रख के और अपने गैंग को ऐसा कुछ बताया रहेगा. इससे पहले कभी देखा ही नहीं हमको, वही फर्स्ट टाइम देखा था उसको. रोटी मांगा लेकिन हम लोग रोटी नहीं था, नहीं दिया. कल कपड़े बेचने कौन आए थे? डाउट है अभी. थोड़ा बहुत उस पे डाउट कर सकते हैं. गोल्ड लेके गया, 11 तोला गोल्ड है और 20,000 कैश है, वो चोरी हुआ है. तेरे को कभी मालूम पड़ा था? हाँ, सुबह मैं आया था ना, गांव गया था ना मैं. हाँ. सुबह आके देखा तो लॉक टूटा है अंदर का, बेडरूम का और बाहर का. अंदाज कितने का नुकसान है? हाँ, 1.7 लाख का नुकसान हुआ. ऐसे नाही बा सोने बिणे रातचे बोगता हे कुत्ता म्हणून आम्ही किती सोने आहे तर रातचं मग राहतं. आता सोन्यावर रातचे बोगले हे केलं पण आम्ही उठूक ना बाहेर नाही उठून केलं येऊन पोयताय आम्ही जाता आमच्या वाड्यांची जाता पोयताय बाहेर पोयताय आम्ही. ते पयलीं तो 2 घर जाले पयलीं थिंग पयलीं गेले आमी. मागीर बिश्टे आमी रावंड येयलो तो आंपलो आनी ते वयर आहा तो आंपलो तेमचे चोरी जाला सेम आलमारी फोडला दार फोडलो. थिंग गेले थिंगासून पळयताले हिंगा जाले. मागीर चवथो आनी मुखार गेलो थिंगा स्वताच्या घरान 3 घरान कांय नासले, 2 घरान चोड आसले. सद्याक आमी हांगा एकता वाडो दाबोली हांगा आसा आल्टो दाबोली आनी एक शॉकिंग गजाल आमकां जी कळून आयल्या म्हणटा ती 6 घरां ह्या वाड्यार चोरी जाल्ली आसा. एस्पेशली द वन्स विच आर लॉक्ड म्हणजे ते घरां जी लॉक आशिल्ली ताजे लॉक मोडून काल हांगा 6 घरांनी चोरी जाल्ल्यो आसा. हांगचे लोक सांगता की थोडे दीस पयलीं काय हांगा फकीर जावन कोण रोटी मागूंक येतालो आनी ताका खंय तरी तांचेर दुबाव आसा की हो जो फकीर आसा ताका केन्ना तांच्यांनी पळोवंक नासलो. तो प्रत्येक घरा कडेन वचून खंय दार धाडून रोटी मागतालो आनी खंय तरी तांचे लोकांचें म्हणणें आसा की ताणें खंय तरी एक आयडेंटिफाय करून जी खंयची घरां बंद आसा ती खंय तरी आपल्या गँगाक सांगून ताजें एक इन्वॉल्वमेंट जावंक शकता. सद्याक वास्को पुलीस सायटीचेर आसा, फुडलो तपास चालू आसा. 6 घरां एकदम डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया, एकामेकांक घरां लागीं आशिल्ले आसून सुद्दां हांगा 6 घरां चोरी जाल्ली आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. फेब्रुवारीच्या पहिल्या सप्तकांत पणजेच्या 7 रुटांचेर 48 EV बसी प्रायोगीक तत्वार सुरू जातल्यो म्हण कदंब महामंडळाचो MD सांगता. EV बसी पुराय ह्या रुटार घालपाच्यो काय ना ते खंय स्मार्ट सिटीचे अधिकारी थारायतले. स्मार्ट बस स्टँडाचें काम खंय जालां. एके वटेन स्मार्ट सिटीचो धुल्लो जाल्यार दुसरे वटेन कदंब महामंडळ आपल्यो EV बसी सुरू करपाचे तयारींत. फेब्रुवारीच्या पहिल्या सप्तकांत पणजेच्या 7 रुटांचेर 48 EV बसी प्रायोगीक तत्वार सुरू. हो आता एक प्रोटो बसयला आमी. थोडेच आमचे चेंजीस अप्रुवल अजून दिवना. थोडेच आमी चेंजीस आहा की तो रॅम्प आसा तो ग्रेडियंट मातसो उंच आहा. तर ती गाडी व्हरपाक जाय ती मातशी रॅम्प ती ग्रेडियंट तो सकयल काडपाक लायला आनी ते SS स्टील आसतले ते कडेन आनी बसपाक मातसो एक सम अरेंजमेंट फॉर सिटींग तितलोच. आनी तो एप्रूव जातकच वी वील पुट ITMS components there and start a trial run. केन्ना ट्रायल जातले So at least by first week of February. फर्स्ट वीक. Trial run. आणि केन्ना पर्यंत बसी स्टार्ट जावपाक शकता सर? एक पाट ट्रायल रन जालो की ना then we will start operation. Operation date has to be given by the city service. सो कितल्यो बसी आसतल्यो? 48 टोटल 7 routes and 48 buses. तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता हांगासर एक स्मार्ट बस स्टॉप रेडी जाल्लो आसात आनी थोडेशें काम तुजें बाकी आहा ते आतां MD सांगलें की हांगासर स्लोप करपाक जाय तो एक काम करता. तेच्या उपरांत ITMS ही जी डायरेक्ट तिकेट करपाची जी ऑनलायन ह्या सुविधा आसतली ती रेडी जातली. आनी ह्यो ज्यो इलेक्ट्रीक बसीस हांगासर आतां सद्या पणजेंत फूल सिटीन पळोवपाक गेले जाल्यार 7 रूट आसा. 7 रुटाचेर 48 नवीन EV बसीस धांवतल्यो आतां आनी ज्यो ओल्ड बसीस आहा ज्यो 15 वर्सां कंप्लीट जाल्यो त्यो हांगासरल्यो बंद जातल्यो. सो अशा तरेचे हांगासर नवीन EV बसी पणजे धांवपाक लागतल्यो. ह्यो नवीन EV बसी 1 फेब्रुवारी ट्रायल जातले आनी ताच्या उपरांत रोखडेच पणजे स्मार्ट सिटी EV बसी धांवपाक लागतल्यो. स्टुडंटा खातीर कांपाले वयल्यान रुपेश राव.
कानोळे हॉटेलात 4 वर्सांच्या चल्याच्या खुनाच्या प्रकरणात भितर पडिल्ली माइंडफुल सीईओ सूचना सेठाक 13 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी. चिल्ड्रन्स कोर्टा मुखार आज तिका उबी केल्ली. मजगती ती मानसीक दुयेंती ना म्हण पुलिसांच्या चौकशेंतल्यान स्पष्ट. मात अजून मेरेन गुन्यांव कबूल करूना. फाटले कांय दीस कानोळे हॉटेलांत 4 वर्साच्या चल्याचे खुनाचे प्रकरण गाजता. ह्या प्रकरणात त्या चल्याची आवय माइंडफुल सीईओ सूचना शेठाक पुलीस कस्टडी आशिल्ली. तिका चिल्ड्रन्स कोर्टा मुखार आज उबी केल्ली. पुलीस कस्टडींतल्यान ती आतां 13 दिसाच्या ज्युडिशियल कस्टडींत. आज सुचिता सेताची हियरिंग आसली, कितें जालां चिल्ड्रन कोर्टान? आयज बेसिकली तिची हियरिंग आसली आनी तिका प्रोड्यूस केल्ली आफ्टर 5 days. सो बेसिकली द पुलिसान तिचे आनी फर्दर रिमांड मागूंक ना. सो शील बी शिफ्टेड टू ज्युडिशियल कस्टडी. सो आतां ज्युडिशियल कस्टडी कितले दिसांची जाता? ज्युडिशियल कस्टडी आतां 12 दीस दिला. सो शील बी प्रोड्यूस ऑन द 31st January. सो एनी बेल एप्लिकेशन फायल? रायट नाव वी डोंट हॅव एनी. In 4-year-old child murder case, accused Suchna Seth was produced before the Panji Children's Court on Friday. Kalangut police did not seek any extension of her police custody and requested the court to send her into the jail in judicial custody. Accepting the plea of Kalangut police, the Panji Children's Court has sent Suchna Seth into judicial custody for 13 days. Advocate representing accused Suchna Seth has informed Panji police that he does not have any instruction as of now for filing bail, but in coming days, certainly the bail application will be filed. With Omkar Flari, Mukesh Kumar for Prudent. फुटबॉलाक 6 कोटी दिता म्हण मुख्यमंत्र्यान बजेटांत सांगिल्ले. आतां मेरेन 12 लाखच मेळ्ळ्यात. GFAचो अध्यक्ष कायतान सांगता. पणजे स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव जाली. सरकारान फुटबॉल संघटनेक अर्थीक तेंको दिवचो, ग्राउंड दिवचे. GFDC GFAत विलीन करात म्हण कायतान मागता. This type of event never happened in Goa. This is the first kind of a event is happening in Goa, and all eminent speaker, all association president, secretary, all players, referees, international media, everyone, you are there. It's a good initiative by Sportscast and Hindu Group. 10 crores is our budget. We want to increase our budget for international matches to be held here in Goa. And 6 crores is for football and GFA. So till now we are waiting to get that money. We have put a file, but you know the government system is. See, to run any sports is not easy task. Last one, since November I have taken my charge. We spent more than 6-7 crores. And government has given only, apart from national game, only 12 lakhs. Is this possible to run a organization in 12 lakhs? No. So government should think about it and come forward and support. See, we have registered player in Goa, 2,60,000 players in Goa. Highest in the country, 200 grounds in their custody. We asked them to release 11 grounds. Till today they have not released. 1528 बाबरान अयोध्येत श्रीरामाच्या जन्मस्थानार बांदिल्ले बाबरी मशिदीच्या अध्यायाक 500 वर्सांनी 22 जानेराक पूर्णविराम. भारताच्या आराध्य दैवताचे जन्मस्थळाच्या मुक्तीलढ्यात 1885 पहिली याचिका. 1949 मुर्तीक अयोध्येत सुवात. 1966 पुजेक मेकळीक. 2010 2/3 जमीन आणि निमाणे 2019 पुराय जमनीचो हक्क रामलल्लाक. अयोध्येची लोकचळवळ उभी केली करसेवकांनी. करसेवकांचे कारसेवक जाले. 90च्या सुरवेक हजारांनी करसेवकांनी हे खातीर घरदार संसार जीवाची आहुती दिली. कारसेवकांचे एक अनुभव स्वता तांच्या तोंडान लोकां मुखार हाडपी ही सिरीज. आणि ट्रेनभर फुल रामाच्या नामाचं गजर, भजन, कीर्तन, फुल वातावरण सामकें राममय जाल्लें. अशी फुल ट्रेन सगळें अयोध्येक वचपी लोक अशी फुल्लें. आणि एक म्हणजे ग्रुपान देंवप ना, म्हणजे सांगप ना खंय वता अशें म्हणून एक थोडेशें सांगिल्लें.
आनी झांसी पावल्या उपरांत मागीर थंय कर्फ्यू ऑलरेडी लागिल्लो आशिल्लो आनी कर्फ्यू म्हणजे कितें आमकांय तेन्ना खबर ना. कॉलेज स्टुडंट एक जोश आसता न्ही तशी आमी म्हणजे आमचे जी ग्रुपाचो एक मेंबर आसलो तो सकयल देवलो. ताचे पोलिसांनी बरी उलटी सुलटी तपासणी केली. म्हणजे परत ताका इंटरोगेट केल्या बरोबर मागीर एक थोड्या वेळान तांकां डावट आयलो की ताका अटक करता आमी तुका म्हणून. मागीर ताणें आमचो ग्रूप आसा आमी 30-35 जाणां आशिल्लीं. मागीर थंयच्यान आमकां पोलीस स्टेशनाचेर व्हेली. पोलीस स्टेशना कडल्यान मागीर आमकां थंय गाडयेन घालून ती रात आमी थंय काडली आनी थंयच्यान गाडी घालून आमकां समथर म्हणून एक गांव आसा झांसी कडल्यान एक 30-35 किलोमिटर थंय व्हरून गेस्ट हाऊस आशिल्ले तेंचे. म्हणजे तांकां सुद्दां कोठडी नाशिल्ले. म्हणजे सगळे बंदूक घेवनूच पोलीस चल्ली. थंय समथरान आमी थंय गेस्ट हाऊसान 8 दीस उरिल्लीं. समथर गांव तसो पळयत जाल्यार म्हणजे तशी गरिबीचे हे आशिल्ले लोक. पण आमी सादारण 150-200 लोकांक तेंच्यांनी डेली कॉन्ट्रिब्युशन काडून एक टायम काय ना जेवण पावयताले. ते 2 दीस अशे पयशानूच जे कितें पार्सल टायप हाडून दिले. पण मागीर सामके ते गांवचे लोक इतके राम अशें म्हणटा तुमी रामाक लागून इतक्या पयशान आयली अशें म्हणून तेंच्यांनी आमकां वाडले. म्हणजे इतकी आमकां ते फर्स्ट टायम आयकून म्हणजे अरे अशें आदरातिथ्य एका रामाच्या नांवाचेर अजून पर्यंत विश्वासाचेर केन्ना पळोवंक सुद्दां नाशिल्ल्या मनीस सुद्दां विश्वास दवरता तुमचेर. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.